गोयचे बेरोजगार तरणाटे रोजगाराची वाट पळयतात। दुसरे वटेन भाजपान बेरोजगारांक भत्तो दिता म्हूण सांगिल्ले ताचो अजून पत्तो ना। पण आमचे सरकार आयल्या उपरांत आमी गोयच्या तरणाट्यांक रोजगार उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासनूय काँग्रेसीन दिला। तेंच्यांनी 2012 ह्या वर्सा गोयच्या तरणाट्यांक आश्वासन दिल्ले की जे शिक्षित बेरोजगार तरणाटे आसतले तेंका आमी बेरोजगार भत्तो दितले 3,500 ते 4,500। तो बेरोजगार भत्तो अजून मेरेन तरी कोणाकूच मेळ्ळो ना। आता या देशांत पुराय देशांत जर आमी विचार केलो जाल्यार ह्या खिणाक जवळ जवळ 30 लाख नोकऱ्यो वेकंट पोस्ट आयज ह्या देशांत विंगड आस्थापनांनी आसात, पण ते लोकांक रोजगार दिनात। की आमी जे 30 लाख वेकन्सी आसा ते आमचे सरकार जाल्या उपरांत तुरंत हे 30 लाख जॉब आमी भरतले। ही आमची गॅरंटी आसा, जिका वॉरंटी आसा, हे आमचे उतर आसा। आणि हे फक्त काँग्रेस पार्टीचे उतर ना, ते काँग्रेस पार्टी बरोबर इतर ज्यो पार्टी आसा तांकां वांगडा घेवन हे थारायल्ले आसा। आमचे सरकार येयल्या उपरांत हे आमी चालीक लायतले, हे आमच्या तरणाट्या खातीर आमची आश्वासन आसा आणि या आश्वासन पुराय जातले हितून आमकां मात्तूय दुबाव ना। परतून एकदा ह्या गोयच्या तरणाट्यांक उलो मारता की विचार करा की तुमकां कितें मेळ्ळां, कितें मेळपाक जाय, ते तुमचो अधिकार कितें, आणि त्याच बरोबर तुम्ही ते विचार करून येता ते 7 तारखेर तुम्ही योग्य निर्णय घेतले अशी आस्त बाळगिता।